नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोर इजडमाचेर केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाची बिनशर्त मागची माफी। काँग्रेसीचो हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेराची मागणी। शिवोलेच्यान चलपी आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी रॅकेट उक्ताडार 2019तले प्रकरण 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं धाडले गोंयच्यान देशा भायर। अतिरिक्त शुल्क प्रकरणात शिक्षण खात्याची गुजरातले मुष्टिफण हायस्कुलाक शो कॉज नोटीस। 7 दिसां भितर मागली जाप। ॲडव्होकेट सावयो ब्रागांझान केल्ली शिक्षण खात्या कडेन कागाळ। बेरेस्तारा राती शांतीनगर फोंड्या जाल्ल्या अपघातात 60 वर्साच्या बायलेक मरण। स्कूटरीच्या टायरात दुपट्टा घुसपल्ल्यान दुर्दैवी अंत। मडगांवां रातच्या 3च्या सुमाराक भयंकर अपघात। पिकअप चलोवप्याचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात। हातूंत आशिल्ल्या क्लिनराक मरण जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी। लोटलेच्या थळाव्यांनी केलो नव्या पुलाक विरोध। लोकांच्या फायद्या खातीर न्हय तर उद्देजकांच्या फायद्या खातीर बांदता पूल। सरकार विश्वासात घेनासतना बांदता पूल, थळाव्यांचो आरोप। आनी आतां खबरो विस्तारांत। ओसीआय मुद्द्याचेर जारी केल्ल्या कोर इजडमाचेर केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागून न्यायालयाचो अवमान टाळू शकता। काँग्रेसीचो हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा सांगता। एप्रिलाच्या 30 तारखेक परराष्ट्र मंत्रालयान कोर इजडम जारी केल्लो। हातूंत रिवोकेशन प्रमाणपत्र ओसीआय खातीर वैध दस्तावेज म्हणून वापरपाक मेळचे ना अशेंय म्हणिल्ले। ह्या फाटभुंयेर कार्लोस फेरेरा उलयतालो। Is the Deputy Solicitor General of India in Goa suggesting that the copy of the petition was served on the ministry and that he made the statement in the High Court without complete instructions from the ministry? If the ministry had given instructions of 4th April 2024 OM, knowing that the matter was sub judice, it was the bounden duty of the ministry to update the Deputy Solicitor General of the corrigendum dated 30th April 2024 and before the matter came to be decided by the High Court on 6th May 2024. Failure to do so and mislead the Honourable High Court without placing the corrigendum on record is clear contempt. If the ministry was not informed nor intimated of the petition, then the question would be who briefed the Deputy Solicitor General and on whose instructions the Deputy Solicitor General made the statement and produced the OM in the High Court. One option which they have is to go back to the High Court, tender unconditional apology and set out the circumstances how this corrigendum came to be issued and why it was not brought to the notice of the High Court and the Deputy Solicitor General, and the person responsible should own up for it. They would also need to tell the court if they were aware of the pendency of the proceedings in the High Court. The second option would be to grant the OCI registration to those who move the High Court, but this would clearly be a move which is an attempt to fool the High Court. आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी व्यवसायाच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्या केनियाच्या न्यूटन किमानी हाणें हवाला नेटवर्काच्या माध्यमांतल्यान देशाभायर सुमार 21 कोटी धाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। हे नेमके प्रकरण कितें पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। 2019 वर्सा सप्टेंबरात बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय शिंदळकी व्यवसायात गोंय पुलिशेन केनियन नागरीक डॉर्कास्ट मारियाक अटक केल्ली। शिवोलच्यान हे रॅकेट चलताले। बेंगलोर मेरेन ताची लिंक आशिल्ली। डॉर्कास्टाचे चौकशेत केनियाचो नागरीक न्यूटन किमानी हाकाय अटक केल्ली। अजापाची गजाल म्हळ्यार 2018 वर्सा फार्मसीची पदवी घेवपाक म्हणून न्यूटन स्टुडंट विसाचेर भारतात आयिल्लो। मात फार्मसीची पदवी कुशीक दवरून न्यूटन आंतरराष्ट्रीय शिंदळकीच्या रॅकेटांतल्या पयशांचे वेव्हार पळयतालो। हे रॅकेटान आनीक एक तांझानियाची हेलेन म्हणटात ताचोय सहभाग आशिल्लो। ह्या सगळ्या रॅकेटांतल्यान वट्ट 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं देशाभायर धाडले। उपरांत न्यूटनाक ईडीन मनी लॉन्ड्रिंगाच्या आरोपाखाला अटक केल्ली। सद्याक न्यूटन किमानी, डॉर्कास्ट मारिया आनी हेलेन कोलवाळ जेलीत आसा। न्यूटन किमानीन म्हापशेच्या खासा कोर्टात जामिना खातीर घाल्लो अर्ज बेरेस्तारा फाटीं घेतलो।
2019 प्रकरण शिवोलेच्यान चलताले आंतरराष्ट्रीय शिनळकी रॅकेट केनियन नागरिक डॉर्कास्ट मारियाक शिनळकी रॅकेट प्रकरणात जाल्ली अटक उपरांत हेच प्रकरणात केनियन नागरिक न्यूटन किमानीकूय जाल्ली अटक. न्यूटन किमानी 2018 वर्सा स्टुडंट व्हिसाचेर आयिल्लो भारतात. न्यूटन भारतात येवपा पयलीं सावन डॉर्कास्टाक वळखतालो. आंतरराष्ट्रीय शिनळकी वेव्हारात न्यूटन किमानी पळयतालो पयशांचे वेव्हार. आनीक एक तांझानियन नागरीक हेलेनाचे मजतीन न्यूटन शिनळकी वेव्हारांतले पयशे धाडटालो देशा भायर. न्यूटनान वट्ट 21 कोटी रुपया हवाला वरवीं धाडले देशा भायर. न्यूटनान 4 जाल्यार हेलेनान गोंय, बेंगळुरू आनी पंजाबात 5 बँक खातीं केल्ली उक्ती. ही सगळी बँक खातीं न्यूटनच करतलो ऑपरेट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांबोळे कुजिरा संकुलातले मुष्टिफोंड हायस्कूल अतिरिक्त शुल्क घेता म्हणून ॲडव्होकेट सावयो ब्रागांजाच्या कागाळीचेर शिक्षण खात्याची मुष्टिफंडाक शो कॉज नोटीस. 7 दिसां भितर जाप दिवपाचो आदेश दिला. 2 दिसां पयलीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ज्यो खाजगी अनुदानीत शाळा फीच्या नांवांनी पयशे घेतात तांचेर कारवायेची शिटकावणी दिल्ली. 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ज्यो खाजगी अनुदानीत शाळा फीच्या नांवान भुरग्यां कडल्यान पयशे घेतात तांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्ली. ह्या शिटकावणी उपरांत शिक्षण खात्याची बांबोळे कुजिरा संकुलांतल्या मुष्टिफोंड हायस्कुलाक शो कॉज नोटीस. ॲडव्होकेट सावयो ब्रागांजान हे विशीं शिक्षण खात्या कडेन कागाळ केल्ली. ह्या शो कॉज नोटीसेन मुष्टिफोंड हायस्कुला कडल्यान 7 दिसां भितर जाप मागल्या. थोड्या एडेड स्कुलांनी म्हणजे फीसच्या नांवाचेर पयशे घेतात तेंच्यांनी ते बंद करचे. आमचे कडेन कंप्लेन येत जाल्यार त्या स्कुलाचेर आमी एक्शन घेतले. एडेड स्कुलांक कसलेच पयशे घेवपाची गरज ना. आमी सगळे तेंचे टिचर सॅलरी आमी पेमेंट करता, तेंचे आमी रेंट आमी दिता, बिल्डींग रेंट आमी दिता, मेंटेनन्स ग्रँट आमी दिता. इस्कॉलाच्यो पेंट मारपाक सुद्दां पयशे आमीच दिता. थोडे जाण पेंट मारूंक बीन पयशे लोकां कडेन मागता म्हणून सांगता. बालरथ जो आहा पळय न्ही त्या बालरथाचे आमी आतां पयशे वाडोवन वयले म्हणून 4.25 लाख रुपया केला. रायट, 5 लाखाच्या वयर केला. ते बस जी मेंटेन करिना पळय न्ही ते तेंचें काम आसा. तांच्यांनी ती बस मेंटेन करप म्हणजे क्लिनर पयशे वेगळे, ड्रायव्हर पयशे वेगळे, डिझेलाचे पयशे वेगळे आनी मेंटेनन्साचे पयशे वेगळे. त्या तिची फिटनेस घेवप हे त्या एडेड स्कुलाच्या हेजेर डिपेंड. आनी अंदू जर फिटनेस घेतल्या जर तेंच्यांनी चलयल्यो जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतले. म्हणजे 5 लाख रुपया तांकां आमी डायरेक्टली बसी खातीर दिता. तितून ड्रायव्हर सॅलरी, क्लिनर सॅलरी सगळे आयले. बरेच जाण म्हणजे हितून मिसगायड जे आहा खरीच आसा. ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दी आनी कितें पयशे दी त्या ती तेंच्यांनी आपल्या लिमिटान बस चलोवची आनी तितक्या पयशांनी ती चलूं शकता. समवेअर इन मार्च एक कंप्लेन आयिल्ली आमचे कडेन. सो आमी ती स्कुलाक धाडली फॉर कॉमेंट फ्रॉम देर सायड. सो तांणी कॉमेंट दिले पळय न्ही त्या कॉमेंट्सान क्लियरली एडमीट केला की ते भुरग्यां कडल्यान फी घेता वीच इज नॉट ऑथरायज. हरशीं एडेड स्कुलांनी कसलीच फी घेवपाक जायना. आनी अनएडेड स्कूल्स पासून जी फी घेता पळय न्ही दॅट इज एप्रूव्ड बाय डायरेक्टर. वॉट एवर दॅट इज नॉट एप्रूव्ड बाय डायरेक्टर इज इलिगल. सो त्या खातीर शोकॉज नोटीस काडचीच पडली आमकां कित्याक दे हॅव एडमिटेड दॅट they are collecting the fees without the approval of the Directorate of Education. Time period दिला. Okay. Natural justice दिवचोच पडटा न्ही. कोणाचेर कितें एक्युजेशन असली हें असली जाल्यार बिफोर एक्शन इज इनिशिएटेड जाल्यार नॅचरल जस्टिसाक लागून तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवचीच पडटा टू डिफेंड ऑर टेक अ स्टँड इन दॅट डिफेन्स. ओके. कितले दिसांचे सर तांकां म्हणजे हे दिलात तुम्ही? 7 दीस, 1 वीक. 1 विकाची. ओके. ताचे उपरांत सर तेंच्यांनी समज जर तुमकां म्हणजे कित्या खातीर ही फी घेताले बीन हे दिवना जाल्यार सर कितें एक्शन जातली हेच्या फुडें? कित्या खातीर म्हणल्यार ते सपोज कित्या खातीर अमक्या गोश्टी खातीर जर ताका फी कलेक्ट करपाक जाय जाल्यार ताणें पयलीं डायरेक्टराचें एप्रुवल घेवपाचें आसता आनी मागीरूच कलेक्ट करपाचें आसता. न्ही रुलान हे व्हेरी क्लियरली आसा आनी आमी तो रूल कोट करून तांकां सारके चौकस नोटीस काडल्या. सो आतां ते कितें रिप्लाय दिता तें आमकां पळोवचें पडलें न्ही. ओके, थँक्यू सर. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. राज्यांत अपघाताचे सत्र चालूच आसा. बेरेस्तारा राती शांतीनगर फोंडे जाल्ल्या अपघातात दुर्बाट फोंडेची 60 वर्सां पिरायेची पुष्पा नायक हिका मरण आयलें. पळयात पुराय बातमी. वेळ केन्ना कोणाचो घात करीत सांगपाक येना. बेरेस्तारा राती आपल्या जिवाक बरें दिसना म्हणून दुर्गाबाटची पुष्पा नायक आपल्या घोवा वांगडा स्कुटरीचेर उपजिल्लो हॉस्पिटलांत वताली.
शांतीनगर पावताच तिचो दुपट्टा स्कूटरीच्या टायरात घुसपून ती रस्त्यार पडली आणि गंभीर जखमी जाली. उपचारा खातीर तिका बांबोळे गोमेकोत व्हेल्ली तेन्ना तिका मरण आयलें. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांवां रातच्या 3च्या सुमाराक भयंकर अपघात घडलो. कदंबा बस स्टँडा कडल्यान SGPDए घाऊक नुस्त्याच्या बाजारा वटेन वचपी टेम्पो चालकाचो गाडये वयलो ताबो गेलो आनी गाडयेन पार्क केल्ल्या दुसऱ्या गाडयेक धपको दिलो. हातूंत गाडयेंतल्या कुयरो वेळी पिराय ताची 55 रावपी मोरपिल्ला फातरपाक मरण आयलें जाल्यार पिकअप ड्रायव्हर दीपक गांवकर गंभीर जखमी जालो. साडे 3 हांव असो पासिया जालो. सो असो पास जाता हांवें एक ग्रीन कलर हे कमर्शियल व्हेकल टाटा एस टायप आशिल्ली तेणे हाडून एक व्हायट कलरचो हांगा एक व्हेकल उबो आशिल्लो 6 व्हिलर थर्माकोल लोडिंग करतालो हांगा. तेणी ताका सामको मोगली आनी सायडीन जो बशिल्लो पळय मनीस तो हात आतां पिजून गेलो. हात पिजून जमनीर पडलो. सो आनी मुखार रस्त्यार हांगा एक गाडी पार्क आशिल्ली सेम रिक्षा आनी ती सायडीन आनी रिक्षा आशिल्ली. त्या रस्त्यार हांगा गाडी पार्क आसा रातपा सगळ्यो. सो थंय मोगलो आनी तो मनीस आनी ताका चान्सूच मेळना. आनी सगळी गाडी चिपली. गाडी चिपल्या कारणान ताका भायर काडपाक ऑलमोस्ट 1 वर तरी गेलें आसता. लोकांनी सगळ्यांनी खूब त्रासान भायर काडलो. मागीर फायर फायटिंगा आपण तेंच्यांनी भायर काडलो. तितले पर्यंत एम्बुलन्साची नर्स आहा पळय तिणें कितें केलें डिक्लेअर केलें तो डेड म्हणून साडी आशिल्लो तो हात कट जालो तो मनीस. थंय ओवर बिल्डींग जाल्यार आनी तकली बसून मार पडिल्लो. देवा कृपेन तो ड्रायव्हर सगळो सद्या सेफ आसा. ताका मागीर एम्बुलन्सान शिफ्ट करून हॉस्पिटलान व्हेला. सो मेन प्रॉब्लेम कितें काय म्हणल्यार हांगा सद्दां आमी ऑलरेडी हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन पासून आसा की हांगा गाडयो अलाउड करपाक जायना. पार्किंग खूब इश्यू जाता. सकाळी फुडें कोणी अशें 2-3 पयल्या सामकी गर्दी आसता आनी कितें लोडिंग जाता कितें जाता कोणाक खबर हांगा ही गाडयो कित्याक वसली ह्या गाडयो सगळ्यो हांगा आसा उबी. सो हे सगळें पुलिसान सगळें एक्शन घेवपाक जाय. आनी आमचे PIकूय सांगता रिक्वेस्ट करता की असले गाडयो हांगा पार्क आहा जे आमी काल तुमकां कॉल बी केलो सांगपाक. पुलीस येयल्ली मागीर सांगपाक तांकां सांगून गेले बट हे ज्यो गाडयो बंद आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुमी उबारून तर स्क्रॅपाक घालून पुलीस स्टेशनाक तरी व्हरा. हांगा नाका एटलिस्ट तो जर गाडी जर वयताले पळय थंय तो लॉस कंट्रोल जालो तेजे गाडयेचो तो वयतालो शेतां वयतालो जितो तरी उरतालो आयज सकाळी 3 सुमार होलसेल फिश मार्केट हांगा एक टाटा एस आनी हांगा ह्या रस्त्याच्या सायडीक पार्क केल्ल्या गाडया मदीं एक्सिडेंट जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एस जो चलयतालो ताजो ताबो गेलो आनी ताणें थंय थर्माकोल जे लोडिंग करताले ते गाडयेक पयलीं ब्रश केली. पयलीं एक गाडयेक आनी ताजे नंतर मुखार आशिल्ली पिकअपीक वचून मोखली आनी थंय ताजी तातूंत भितर जो बशिल्लो क्लिनर सायडीक ते कुयरो वेळीप हो मोरपिल्लाचो 52 वर्साचो भुरगो हाका आगताक मरण आयलें. हांगा हे दोनी सायडीक रस्त्याच्या गाडयो पार्क करतात आनी ह्यो गाडयो बेकायदेशीर पार्क करतात. हातूंत भितर चडशे थर्माकोल दवरिल्ले आसता. मार्केटांक हे थर्माकोल व्हरपाक बंदी आसा कारण ताजे कारण हे हांगा थर्माकोल हे करतात. मार्केटाक जर थर्माकोल देंवयले जाल्यार तांकां 2000 रुपया फायन पडटा. ताका लागून हे थर्माकोलाची जी बॉक्स आसात ती हांगाच लोड करतात हांगाच खाली करतात आनीक हांगच्यान मागीर त्यो गाडयो हांगा पार्क करून दवरतात दीसभर. ते दोनी सायडीक जर आमी पळयल्यो आमच्या फाटल्यानय गाडयो पार्क केल्ल्यो आसात आनी हाजेर मेन म्हणजे फातोर्डा पुलिसांनी आनी मडगांव म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली. ती घेतली वचना म्हणून हांचे फावलां. आनी असो जर ह्यो गाडयो नाशिल्ल्यो लोकलां म्हणण्या प्रमाणे जाल्यार हे कुयरो वेळीपालो जीव वाचता आशिल्लो खंय. आतां आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कुयरो वेळीप हाका 2 भुरगे आसात. एक चली जे 6वेक शिकता आनी एक चलो जो 10वेक शिकता. कुयरो वेळीपाची बायल ही 3 वर्सां फाटीं भायर पडिल्ली आनी ताका लागून हे एक्सिडेंटान जेन्ना कुयरो वेळीप भायर पडलो तेन्ना ताजी दोनी भुरग्यां अनाथ जाल्लीं आसात. जर आज गाडयो हांगा पार्क केल्यो नाशिल्ल्यो जाल्यार कुयरो वेळीपालो जीव वाचतालो अशें लोकलांचें म्हणणें आसा. आनी लोकलांन डिमांड केल्लो आसा की हांगच्यो गाडयो फातोर्डा पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन ह्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसात त्यो क्लियर करच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकर. दिवचल तालुको कायदो सेवा समिती वतीन शेनवारा सांजे हिट अँड रन अपघाती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सरकारान तयार केल्ल्या येवजणे विशीं जागृताय मोहीम जाली. येरादारीचे नेम पाळी नासतना आनी सोरो पिवन वाहनां चलोवपाच्या प्रकाराचेर आळो हाडपा खातीर येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक गौरीश परब हाणें मार्गदर्शन केलें. की तेका एक टाइम ते अवेअरनेस जावपाक जाय की जे लिमिट्स आहात ते फॉलो करपाक जाय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॅफिक अमेंडमेंट. सो
जर आपण जर डिसिप्लिन हाडली, स्वताच्या हांगात जर डिसिप्लिन हाडली की आपण ट्रॅफिक रूल फॉलो करतलो, चड मॅक्झिमम हे करपाची गरज ना. एक स्पीड लिमीट एक कंट्रोल करपाची. टू व्हिलरान वयता जाल्यार एक हेल्मेट घालपाक जाय. कितें मागीर एक्सेस पिलियन रायडर व्हरपाचे ना. ज्या जाग्याचेर स्कूल्स आहा, हॉस्पिटल्स आहा, थंय स्पीड गाडयो ज्यो आहा ते लिमिटान चलोवपाचे. चडशा लोकांक स्पेशली एनफोर्समेंट एजन्सीक पासून हे नॉलेज नासली. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हे पेटिशन फायल जालें विथ रिस्पेक्ट टू अवेरनेस, की अवेरनेस जावपाक जाय हे स्किमीचेर, पब्लिकेक कळपाक जाय. एनफोर्समेंट एजन्सीज आहा, पुलीस आहा, मागीर हे आहा कोर्ट्स आहा. सो तेंच्यांनी हे इम्प्लिमेंटेशन जास्तीत जास्त फॅसिलिटी जे लोकांक जे मेळपाक जाय ते मेळोंक जाय म्हणून हे अवेरनेस प्रोग्राम हो आयज लॉन्च जाला. हातून विचार करता उलोवन जाता तुमकां फील जातलें म्हणजे खबर आसा म्हाका. पण जेन्ना आमी त्या व्यसनाचे बळी वचून जे मदमस्तर जाल्ले आसता आमी, आमकां विसरता एका मोमेंटाक की बाबा आपुणूय कोणाचो भुरगो, आपणा फॅमिली आसा, किंवा आपूण जेचेर मारतलो गाडी चलोवन व्हरून किंवा दुसऱ्याचेर गाडी मारतलो तोय घरच्या कोणाचो तरी मनीस फॅमिली मेंबर हे आमी एका मोमेंटार विसरता. आमकां इतले मातलेले आसता आमी आमच्या हातून सोऱ्यान किंवा आमी व्यसनान म्हणटा अशी किंवा ड्रग्सान आमी सगळ्यो गजाली विसरून वता. आणि जेन्ना व्यसनाचे भायर सरता तेन्ना परिस्थिती कळटा की आमी खंय तरी अरेस्ट केल्लो आसा म्हाका किंवा खंय तरी भितून जेलीन घेतलो, तेन्ना पश्चाताप. आनी तो पश्चाताप कोणा तरी घर खाली करता. एका टायमार विचार करा की जो मनीस गेला तेजे फक्त सगळी फॅमिली ताजेर अवलंबून आसता. तेजी परिस्थिती कितें जातली? तेजी बाय, ती धाकटी भुरगीं, खुबशे प्रसंग आयकले आसतले हालींच जाले गजाली की जेची भुरगीं, दोगां भुरगीं आसा थोडी एक्सिडेंट जावन बायकार मारले तो मेलो. ही परिस्थिती जाय तर कितें जातली? ह्यो अक्षरशः परिस्थिती घडटा. खरेंच आमी देवाचे देव बरें करून म्हणटा की आमचे जर सद्या परिस्थिती देवान कोणाचे दिवंक ना आनी दिवंकूय ना कशी परिस्थिती. पण ही परिस्थिती येवपाक जायना जाल्यार आमी हे कायद्याचें स्वरूप जो सुप्रीम कोर्ट वयर बसला किंवा हायकोर्ट बसला ते सामके सविस्तर हातून गांभीर्यान हाचो हे घेता, दाखलो घेता. आणि ह्या गांभीर्यान केन्ना घेता? जेन्ना ताजे कडेन कोण तरी वता सुप्रीम कोर्टाक बाबा कितें रिलीफ दी म्हणून. बोरयेच्या प्रस्तावित नव्या पुलाक लोटलेच्या शेतकऱ्यांनी आणि थळाव्यांनी विरोध केलो. लोटलेच्या शेतकऱ्यांनी पुलाची सीमा आखपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्याचो विरोध करून हो पूल थळाव्या लोकांच्या फायद्या खातीर न्हय तर उद्देजकांच्या फायद्या खातीर आसा आणि आमी नव्या पुलाचो निशेध करता अशें शेतकऱ्यांनी सांगले. जाल्यार थळाव्या लोकांक आणि पंचायतीक विश्वासात घेनासतना हो प्रकल्प सरकार सुरू करता अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या पुलाची गरज नासतना फक्त उद्देजकांच्या फायद्या खातीर खाजन जमिनीचो विलो लायतात अशें आदले सरपंच जोना फर्नांडीस हाणें सांगलें. इन दीस मुगे स्टँड आहा हांव गांवच्या लोकां बरोबर. आतां फ्रॉम आवर सायड क्लॅरिफिकेशन मेळपा लागून आमी पंचायतीसान लेटर केलो आहा. तेंकडे सगळे डिटेल्स मागले, तेंगे प्लॅन मागला, मागीर खंयची सर्वे नंबर इफेक्ट जातले ते सगळे मागलो आहा तेंकडे. सेम वे तेंकडे डिमार्केशन खंय करतले ते सगळे डिटेल्स मागले, तेंगे कॉन्टॅक्ट नंबरूय मागला. बट तेंचे सायडीन आजून पासून आमकां रिप्लाय कांय ना. तुम्ही कोणा अप्रोच बी जाला आता? अप्रोच ना सध्या अप्रोच कोणाक लागला. बट PWD नॅशनल हायवे तांकां लेटर केल्ली आहा. सो आजून पासून रिप्लाय कांय येवना आमकां. आनी डिमार्केशन बी करपा बी आयिल्ले ना आजून पासून येयली ना आनी तेंची रिप्लाय कांय येयना आमकां. तुमी कितें हे बी केला वचून बी विचारला बी तुमी? रिप्लाय बी येवना ना. रिप्लाय रिसेंटली धाडलो आहा आमी. रिप्लाय हें तेंका लेटर धाडली 13 तारखेर धाडल्या ऑन 13. सो वी आर वेटिंग फॉर देर रिप्लाय. सो आयज आमी सगळीं प्रेस दिवपाक हाजीर जाले. विलेजेसूय आहाय प्लस आमगे शेतकारूय आहाय. सो गव्हर्मेंटा एकू मॅसेज आहा जी ही आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दवरलें. हिंगा एग्रीकल्चर फार्मिंग जाता प्लस फिशींग फार्मिंग जाता. आनी जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो. सो गव्हर्मेंटा मागता प्लस CMाकूय मागता की जात जाल्यार हो ब्रिज स्कीप करचो आनी आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपा तेणे आमकां हेल्प करचे. आमी 3 पार्टी चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत गेले, डिसिजन घेतलें, एक्सप्लेन केलें, सिकेरान एडमीट केलें. हो देशी रस्तो नाकाय. रस्तो हिच्या पडी घर जावं शेत जावं इफेक्ट जायना ते शुअर आहे म्हणून. सध्या रस्तो आहा त्या रस्त्यान व्हरपाचें म्हूण डिसिजन घेतलेलें. 3 पार्ट मागीर आनी मिटींग दवरलेली.
त्यो पोस्टपोन जायत रावल्यो. मागीर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी पासून प्लॅन एड्युकेशनाचेर, ताजो रिजल्ट कांय ना. आतां अननेसेसरी ते येयल्याय हातार घालपाक कितें घालपाक म्हूण आमकां त्रास करता. आतां आमी इतू वर्सां हांव 47 इयर्स जालीं शेत रोयता. भुरगपण येतो आसा हांव शेतां येतालो. अजून केन्नाय शेत म्हणटा पांय दवरूं ना. कितें हांव बरो नासता पासून येता शेतांत. मोग आमकां जेवणा वेपार तो तें प्रॉफिटेबल न्ही आमकां तें लॉस तें, पूण तरी पासून रोयताय आमी. कित्याक अन्न म्हण तें आमगेलें लायफा तें सांगून आमी सिक्वेरान बर्ड दिलोलें. सिकेर बाय ना तो हिंगेला तुराक. सो तें बर्ड दिलो थिंगा. कोण सिकेर तो? एलेक्स सिकेर मिनिस्टर. सो तेणें ऑलरेडी हातोर घातले? घालना तेणें. आमी घालपाक दिवपाचें न्हय. आमी दिवपाचें न्हय. आमगे फ्युचर मरे तो भुरग्यांक गेलो. हांवें ताका एग्जाम्पल दिलो. आगशी चोय, सुराल चोय, नुया चोय, बेनावली चोय म्हूण. तुमचे स्ट्रीट ब्रिज हिस्ट्री म्हणटा मात घातले, सर्वीस रोड हाडले, थिंग ते गोबल सोडले, मात सोडले. पावसान ते शेतां वता म्हूण. शेतांनी मागीर सगळीं शेत गेली म्हूण आमगेली. उत्तर प्रदेश गोरखपूरच्या प्री प्रायज हांगासरल्यान एका तरणाट्याक ATSच्या पथकान टेरर फंडिंगाच्या दुबावा वयल्यान उखल्ले. ह्या तरणाट्या कडल्यान गोंयचें नांव आयलें. नेमकें प्रकरण कितें तें पळोवया. टेरर फंडिंगाचे दुबावावेल्यान ATSच्या पथकान एका तरणाट्याक गोरखपूर प्रिपायज हांगासरल्यान उखल्ला. ताचे चौकशेंत ताच्या कडल्यान गोंयचे एका मॅडमीचो उल्लेख जाला. गोंयच्या एका मॅडमीच्या आदेशावेल्यान तो ऑनलायन वेव्हार करतालो अशें ताणें सांगलां. मात ताचे कडल्यान फुडले तपासांत सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान ताका ATSन लखनौ व्हेला. आतां हो तरणाटो टेरर फंडिंग काय हनी ट्रॅपात अडकला हाचो सोद ATS घेता. गोंयची ती मॅडम कोण? UP ATSा कडल्यान अटक केल्लो तरणाटो गोंयांत एका बोटीर आशिल्लो कामाक. 4 म्हयन्या पयलीं कांय कामा निमतान तो आपल्या गांवांत गेल्लो. तरणाट्याच्या बँक खात्यांतल्या वेव्हाराचेर ATSाक दुबाव. तरणाट्याचो ऑनलायन वेव्हाराचो संबंद टेरर फंडिंगा कडेन आसपाक शकता म्हणून ATSाक दुबाव. मुळावे चौकशेंत ते तरणाट्या कडल्यान गोंयचे मॅडमीचो उल्लेख. आता हे मॅडमीचे दिकेन ATSाचो तपास सुरू. तरणाटो टेरर फंडिंग करतालो काय हनी ट्रॅपात अडकलो हाचो ATS करता तपास. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टाकयेंतली निसण कळमेल्या. फिल्टरिंग युनिट वापरामेळी तसोच पडून आसा. उदक फिल्टर करिनासतना तशेंच ते लोकांक सोडटात. ह्या प्रकाराक लागून काणकोणच्या आगोंद वाठारांतले लोक बरेच तिडकल्यात. पयलींच कांकराच्या दुयेंसाक लागून काणकोणकार त्रासात पडल्यात आनी आतां ह्या घाणेऱ्या उदकाक लागून नाका जाल्ली दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा अशें तांचें म्हणणें. ही आगोंद बेतूलांतली टाकी तुमी आतां पळयली. तितून कळम पळयला, ही निसण पळयला, अर्दी लोखणाची आनी अर्दी लाकडाची. आनी भितर कळम पळय भितर आनी भितर तेतून रॅब आहा पळय न्हू तो थोडो न्हू. कळ्ळें का? आमचो हो प्लांट हो आतां हो फिल्टर करपाक प्लांट आहा पळय तो अजून तेमी स्टार्ट मारूंक ना. प्लांट म्हळ्यार फिल्टर केलें ना उदक. प्रॉब्लेम आतां कितें जाता? कितें प्रॉब्लेम तुमकां आतां? मेन म्हळ्यार हें चिखला उदक आमकां हें सप्लाय खावचें पडटा. ओपन उरता अशें? ओपन आहा. तुमी पळयलें पळय प्रत्यक्षांत तुमी पळयलां सगळें. सेक्युरिटी बी असो किडनी काणकोणा प्रॉब्लेम आहा. आनी हें हितून कोणी तरी हाडून पॉयझन बसून गेलें जाल्यार कांय कळपा ना. हिंगा कांय सेक्रेटरी ना कांय ना कांय ना. ह्याच उदका लागून किडनीचो प्रॉब्लेम जावंक शकता काय कितें? 110%. हांगा समज येवन पळयल्यार सांग भयानक परिस्थिती आसा. म्हणजे म्हाका दिसना ह्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या PWD एका खात्याक कोण वाले आसा दिसना हांगाची परिस्थिती पळयल्यार. हांगा तुमी पळयला ही टाकी हे उदक पयलीं स्टोर करपा खातीर घातली आसा. त्या टाकयांक कितलोसो चिकोल आसा. त्या टाकयांक सकयल येवपा निसणी सगळं कळम जावन ती हळूहळू मोडपा येयल्ली आसा. तेका अर्द लाकडाचो पडाचें उरला. हांगा ह्या टाकयेक धापगण ना. तशेंच हांगा हो मुखार आमी फिल्टर घातलो आसा. हो फिल्टर ऑलमोस्ट बंद पडला. तुका कांयच कंडिशनां ना. हांगा फिल्टराक कांयच फिल्टर जायना. उदक फिल्टर जायना. उदक फिल्टर जायना हें उदक डायरेक्ट टाकयांक वयता. वेऱ्या वाघुर्मे नव्यान बांदिल्ल्या उदकाच्या टाकयेचें काम आजून मेरेन पुराय जायना. थळावा आमदार तशेंच मंत्री गोविंद गावडेन 2 म्हयन्या उपरांत पिवपाच्या उदकाची टाकी कार्यान्वीत करतले म्हणून सांगिल्ले. पूण 3 म्हयने जाले तरी कांयच हालचाल ना. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा. तशेंच पोन्नी पायपलायन बदलची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्ली. मात ते करिनासतना रस्तो डांबरीकरणाचें काम सुरू केलां. नमस्कार. सध्या मी आसा वेऱ्या वाघुर्म्या पंचायत वाठारांत ज्या जाग्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा 2 टाकयो आसा. ही एक पन्नी टाकी आनी ही एक नवीन बांदलेली टाकी आनी मदीं आसा ती एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग. सध्या ह्या वाठारांत ओपाच्या उदकाचो ओपा उदक प्रकल्प जो आसा थंयच्यान उदकाची पुरवण जावपाची आसा. त्या संदर्भातलें काम चालू आसा अशें थळावे मंत्री आमदार सांगतात.
पूण अजून मेरेन फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं जेन्ना थळाव्या मंत्री आमदारांक विचारलें बाब गोविंद गावडे हांकां विचारलें तांणी सांगलें 2 म्हयन्या भितर हो प्रकल्प चालू जातलो, पूण हे गजालीक आयज 3 म्हयने जाले अजून मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम चालू जावंक ना. सध्या थळाव्या लोकांक म्हणजे ह्या वेऱ्या वाघुर्म्या पंचायत वाठारांतल्या लोकांचो प्रश्न कांय प्रमाणान सुटावो जाला, कारण बुतखामार ज्यो टाकयो बांदल्या 2 टाकयो बांदल्या तितूंतल्यान वेरेच्या लोकांक उदक मेळटा, पूण फोंडचे भाट, सावय, घाणो, पाली, बोणये, शिला ह्या वाठारांतल्या लोकांक आजुनूय टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा. तेज्या भायर आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार सध्या ह्या वाठारांत रस्त्याचें रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसा. हांगा जी पायपलायन आसा, जी उदकाची पायपलायन जी आसा पयलींची, ती 1990 दशकांतली जेन्ना एदुआर्द फालेरो खासदार आशिल्ले त्या वेळार घातलेली पायपलायन. सध्या आतां हो प्रकल्प जर चालू जालो, ह्या प्रकल्पांतल्यान उदकाचो फ्लो मातसो नेटान येतलो, मोठ्या जमान येतलो आनी सर्वसामान्य लोकांक खबर आसा, प्लस PWDचे अधिकारी उलयतात की ही पायपलायन जी पन्नेली पायपलायन जी आसा ती तो उदकाचो फ्लो सहन करपाक शकची ना, ती हर कडेन फुटपाची शक्यता आसा. ही पायपलायन बदलपाची गरज आशिल्ली, ती बदली नासतना सध्या रुंदीकरण करपाचें काम चालू आसा, हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसा, वयल्यान गटार वेवस्था दवरूंक ना. सो सध्या लोकांक भंय पडला की हो सरकारी प्रकल्पाच्या नांवान, लोकांच्या जनसेवेच्या नांवान सरकारी पयशांचो, लोकांच्या पयशांचो विपर्यास चल्ला काय कितें. गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.